कशें कितें करता जे आमी काम हार्डवर्क म्हणटा तसो हार्डवर्क आमी मोर नाचयता अशी अशी कर म्हणलो जो नाटकाचो पार्ट आहा न्हय तो तुमकां मागीर पळोवंक गावतलो मारप चालू आसा कारण मेड पुरूंक जाय आमकां गांवान तर स्पेशली कामां चालूच सगळे पॅक आसा सामके आसा तितून हॅप्पी रावंक जाय मेन म्हटल्यार हेच ना कित्याक तेच ना कित्याक अशेंच कित्याक आसा आमचें लायफ बरी दसवंत फुल्ल्या पळयात ओल्ड हिरोइनी लायताले पळयात तशें काय बरी दसवंत फुल्ल्या पळयात दसवंतीचें फूल न्हय बरें दिसता सामकें पिंकीश आनी रेडीश मिक्स आसा आनी बरें दिसता पळयात बरो आसा न्हू कलर सो फुलां खूब फुल्ल्या आयज ही पळयात एक आसा आनी त्याच बरोबर हांगसरूय भरपूरशीं फुलां फुल्ल्यात आनी हेंकाय बीन न्हय बरें कळे येताय पळयात सो बरी फुल्ल्यात सामकी ही आमी न्हय आजून कटींग करूंक ना पळोवया मम्मी केन्ना कटींग करता ती बट फूल आसा न्हय ते खूब बरें दिसताय पळयात कलर बरो आसा सामको आनी पानांय बीन बरी हिरवी हिरवीत म्हणजे थोडी पानां बीन पिड्ड्यार जाता न्हय बट ह्या दसवंतीची बरी आसा आजुनूय आनी सायड बाय सायड हांगसर न्हय टमाटीन आसा टमाटाचें झाड आसा पळयात आजून टमाटा काय लागोंक ना तेका बट फुलां येयल्यान तेंकां हे पळयात सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसा सगळी आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली सगळी बरी आसपाक जाय आमी बीन बरी आसा न्ही पळय ती दसवंत बरी फुल्ल्या आयज बरो कलर दिसता ना अशी लावपाची न्हय ओल्ड हिरोइनी लायताले पळयात तशें सो पावस न्हय कितें करता आयज सामको म्हणटा तसो अशें म्हणटा तशें हे करून आसा काळोख कसो आनी तुमकां लास्ट व्हिडिओन हांवें सांगलेलें की सद्या रोहिणी म्हण मागीर कितें ते दिवे बीन लागलेले आहा तेका लागून आमकां खोप बीन करूंक गावना म्हणून बट आयज फायनली आमी व्हडलें काम हातीन घेता तें म्हटल्यार आमचें खोप करप आनी खोप करप म्हणटा ना इजी दिसता खोप करप बट तेका खूब काम आसता न्हय खणोंक जाय मागीर भरपूरशें काम अशें पावस येयलो न्हय काय बेजार येता सगळीं कामां न्हय एकदम चालू उरता सामकी मागीर बेजार कितें सांगोंक तुमकां सो कामां काय आमकां चुकोवंक ना ती तर करूंकूच जाय सो पळोवया आमकां केन्ना म्हणटा तसो पावसान तरी रेस्ट आसल्यार बरो आसा नाल्यार पावसान सुद्दां कामां ही चालूच गांवान तर स्पेशली कामां चालूच आनी आतां जर तुमी गांवान येयशात न्हय जाल्यार सगळ्यांचें म्हण कोण घर शिंवतलो कोण घराचे नळे सारके करतलो कोण खोप सारकी करतलो कोण खोप नीव तयार करतलो कोण लांकडां भरतलो असली कामां सद्या पावसान पावस येता येता म्हटल्यार गांवान ही चालू आसता सो आमचे तर आजून स्टार्टूच जावंक ना कारण ते रोहिणी बीन चालू आसले आनी कोणी कमेंट केल्ले की आमी फर्स्ट टायम ऐकले सो जावं शकता की थोड्या गांवान ना बट स्पेशली गांवान ना ही रीत चडशीं जाणां फॉलो करतात म्हणजे रोहिणी मागीर ते दिवे बीन आसता तेन्ना असले कामां कोण करिना स्पेशली सो ही खूब आतां आमकां करूंक जाय आनी केन्ना 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 अशें बी दिसता यार काश आमचें बी लायफ मातशें बरें आसपाचें असली कामां तर म्हटल्यार डेल्ले दिसा ही कामां करा बट कितें करतली करूंक जाय तें करूंकूच जाय आनी आसा तितून हॅप्पी रावंक जाय मेन म्हटल्यार हेच ना कित्याक तेच ना कित्याक अशेंच कित्याक आसा आमचें लायफ तशेंच कित्याक हे गोश्टी हांव तर घेवन बसना हांव आनी मम्मी जें आसा तितून हॅप्पी रावपाचें आनी जशें लायफ वयता धुकलता म्हणटा तशें वचपाचें सो ही खूब आतां करूंक जाय आनी हें पळयात पावसान सामको काळोख केला आनी आतां ऑप्शन ना आतां जर आमी आनीक लेट करीत नाय जाल्यार खूब सामकी म्हणटात तशी हें जातली आनी पावस एकदम लागोंक सुरू जायत जाल्यार मागीर ऑप्शन ना सारकी करूंक सो तेका लागून मम्मी म्हणपाक लागली आयज करया एटलिस्ट एक्चुली आमी न्हय मनाय बीन पळयताली मनाय इन द सेन्स थोडे अशें म्हणजे पे करून बीन काम करतात न्हय तशें आमच्या हांगसर तेका मनाय म्हणटात गांवान सो तशें आमी पळयताले बट कोण मेळत ना ह्या फावट कोणूच मेळना चडशे खंय गांवांक गेल्ले आसता म्हणजे तेंची वोटींग बीन आसली न्हय तेन्ना ते गांवांक गेले खंय आनी परत येवकूच ना सो पळोवया आतां स्टार्ट करूंक जाय कशें कितें केंस म्हाजे खंय तरी लागले आनी पिड्ड्यार जाले बाय आनी हांवें ना हायलायट कितें तें हायलायट केल्ले केंस एक्चुली लग्ना कडेन मातशें सो ते मदीं मदीं न्हय धवेच दिसता कॅमेराचेर म्हाका एडिटींग करतना कळटा आरे केंस पिकलेले भशेन दिसता सो हांवें न्हय हायलायट केल्ले फाटल्यान बीन आसतले मदीं मदीं हायलायट असो वयर केल्लो व्हडलो लायिल्लो मातसो सो दाखयता तुमकां खोपीची कंडिशन सो गायज ही आसा न्हय खूब ती आमकां करूंक जाय आनी करूंक जाय म्हणटा ती इजी आसा बट हे सगळें काडूंक जाय मागीर तेंकां होणें मारपाक जाय मागीर आनी कितें माती गोबर भरपूरशें कितें आतां तुमकां फुडें दाखयता बारीक बारीक क्लीप आनी अशें दिसता की पावस आयज खूब कितें करता
गरमी जाता भयंकर. मस्त पाऊस पडल्यार बरें आसा, बट सध्या आमची कामां खूब आसा न्हय, भरपूर त्रास जातालो. एकदा पडोंक सुरू जायत जाल्यार. आनी कितें सांगू, च्या पाणी घेवन आमी जेवण बीन करून हांगसर येयल्या पोरसान, कारण मम्मी म्हणपाली जेवण बीन करया आनी मागीर एंट्री मारया पोरसान, कारण जेवण केलें काय टेंशन ना, हे कामाकूच रावूंक गावतली. तरी बट पळोवया, मनाय जर आमकां गावत जाल्यार बरें जालें. बट आमी हे ओपन करतले आयज, ओपन तर कन्फर्म करतली, मागीर मनाय गावल्यार ओके आसा. आनी आयज आमी वॅज आसा, सो गरमेचे वॅजूच बरें, लायट अशें गरमी जाता. सो आतां स्टार्ट करतली, दाखयता तुमकां कशें कितें करता जें आमी काम. हार्डवर्क म्हणटा तसो, हार्डवर्क. तुमी आतां जाय जाल्यार येयात आमकां हेल्प करपाक, खूब बरें पडटलें. सो चला स्टार्ट करुया. प्लास्टिकां ती येतली रोखडी. सो गायज सद्या काडूंक आमी स्टार्ट केल्या. आनी ही जी खोप दिसता न्हय, ती फाटल्या सायडीनसून आमची बांदून काडलेली हा, म्हणजे चिऱ्यांनी बांदून काडल्या. आनी फुडली जी आसा न्हय ती बेश्टीत आसा, म्हणजे फाटले जी दिसता न्हय ताका आमी पत्रे बीन घातल्या, आनी ही बेश्टीत आसा आमची. सो हितून न्हय सगळे म्हणटात तशें पावसाचें आमचें सगळें स्टोर करून दवरता आमी. नाल्ल म्हण, लांकडां म्हण, सगळें ह्याच खोपीन आसता. सो तेका लागून न्हय प्रॉपर ती करची पडटा आमकां सारकी, नाल्यार सगळे लांकडां बीन सपोज पावसान भिजली जाल्यार उज्याक मागीर कांय मेळना न्हय. तेका लागून सगळ्या ह्या खोपीन आमी स्टोर करून दवरता. आनी त्याच बरोबर न्हय हांव व्हिडिओ थ्रू जाता तितलें ट्राय करता की हांव आनी मम्मी कशें कितें हार्डवर्क करता आनी रियल सगळें दाखोवपाची ट्राय करता. म्हणजे इन फ्युचर आमकांय बीन केन्ना पळोवपाक गावतलें, अरे मागीर व्हिडिओ पळोवन आमी अशें चिंततलीं ना, अरे आमी हें काम करतालीं पळय. सो कोणाकय अशें दाखोवपूय गावतलें इन फ्युचर बीन अशें. सो जें रियल आसा न्हय तितलें हांव व्हिडिओ थ्रू दाखयता. म्हणजे हांव आनी मम्मी स्पेशली कशें कितें काम करता दोगांय मेळोन, तेंय बीन कोणाचो हेल्प नासतना. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. म्हाजी ट्राय इतलीच आसता की व्हिडिओ थ्रू दाखोवपाचें की सगळें करूं शकता आमी, फकत मनान आसूंक जाय की आमी करूं शकता म्हणून. सो एक्चुली सगळीं कामां हार्ड आसता, फकत ते मनार आसता, मनान आसता आमच्या. आनी म्हणटा तशें कशें कितें करूंक जाय हें आमचेर आसता, की तें काम करूंकूच जाय अशें आसूंक जाय. सो हांव ट्राय करता आनी खंयच्याच एंगलान हांव अशें हें बी दाखयना, जें रियल आहा तें दाखोवपाची ट्राय करता. सो मम्मीन ओपन बी केलें, हें पळयात हांगसर प्लास्टीक ओपन केलें. सो चला हांवूय तिका आतां हेल्प करता. सो हें सगळें आमकां काडूंक जाय. येता ती रोखडी येता, प्लास्टीक गेली ती न्हू. सो हे प्लास्टीक जे पिड्ड्यार जालां न्हय तें आमी अशी घालतली हांगसर, ग्रास जे दिसता न्हू तेजेर, मागीर तें वाडचें ना. सो ती प्लास्टीक बी यूज जातली न्हू. सो चला तिका हेल्प करता हांव आतां. सो गायज भरपूरशीं अशीं कामां आसता न्हय की थोडे जाण अशें म्हणटात की बायलां करूं शकना म्हणून. पूण न्हय बायलां जर मनान धरीत न्हय जाल्यार भरपूरशीं कामां करूं शकता आनी करून दाखयता बी. सो स्पेशली पावसाच्या दिसांनी न्हय अशीं भरपूरशीं कामां आसता. तुमकां तर खबरूच आसतलें, पावस येता म्हटल्यार कितलीं कितें कामां करूंक जाय. आनी स्पेशली गांवांत म्हटल्यार तर भरपूरूच कामां आसतात. सो पावसाच्या दिसांनी न्हय भरपूर एक्चुली आमकां त्रास पडटा. खोप बीन निवळ कर, खोप सारकी कर, कारण लांकडां बीन आमकां स्टोर करची पडटा न्हय. आनी ही तर खोप न्हय आमी 2-3 वर्सां अशी ओपन करूंकूच नासली, जस्ट आमी प्लास्टिकूच अशी घालताली. बट ह्या वर्सा मम्मीक म्हटलें प्रॉपर आमी क्लीन करया, सगळें म्हटलें निवळ करया आनी परत आसली तशीच म्हणटा तशी उबी करया. सो अशें करून हें न्हय आमी सगळें पयलीं काडून घेतलें, जे कितें पत्रे बीन आसले न्हय ते काडून घेतले. आनी तेज्या मागीर म्हटलें जे परत आसलें ते सेटअप स्टार्ट करया. सो सगळें न्हय आमी हांगसर काडून घेतले. पत्रे जे आसले न्हय ते आमी सगळे काडले. आनी सद्या खोपीची कंडिशन अशी आसा ही पळयात. सो आतां हे बीन सगळें काडूंक जाय. आनी इतलें काडटा म्हणसरूच कितली गरमी जाली सामकी. आनी पत्रे काडटना दोळे बंद करून अशें काडूंक जाय, नाल्यार न्हय कलम बीन आसत जाल्यार दोळ्यान पडटा आनी मागीर ते परत डॉक्टरा कडेन बीन वचा. सो जाता अशें कलम बीन एकदां पडटा न्हू मम्मी, दोळ्यान अशी कलम बीन वयता आनी ती कळना आमकां. सो आतां हे जे आसा न्हय दाणे जे आसा न्हय ते काडूंक जाय आमकां. आनी पावसान एका सायडीन काळोख केला, ह्या सायडीनय काळोख करूंक स्टार्ट केला पळयात. काळोख आसा, बरो स्काय दिसता पूण कॅमेरेचेर कसो दिसता खबर ना, बट पावसान काळोख केला.
सो सगळे म्हणटा तशी विसोंक जाय. कंडिशन सामकी वर्स्ट जाल्या तिची. 2-3 वर्सां आमी विसोकूच नासता. चड मायस वर्सां जाली विसोकूच नासली ती. तेजेरूच कापेत घालताली. कारण हांगसर पावसान सगळ्याक उदक भरता न्हय. आनी दाखयता तुमकां उदक भरन ना आमच्या खोपीची कंडिशन बी कशी कितें जाल्या न्हय ती मागीर दाखयता तुमकां. सद्या हे मातशें ओपन करून घेता. मदींच वत येता मदींच दमट जाता. पावस कितें तरी करता आयज. पत्रे बीन न्हय आमच्या हांगसर काडून जाल्ले आनी पावस बी कितें तरी करतालो. सो तेज्या मागीर आमी जे दाणे बीन असले न्हय ते म्हटले काडून घेवया. सो हांगसर न्हय तुमकां फास्ट अशें दिसता आसतलें पण न्हय भरपूर टायम लागलो आमकां हे सगळे सोडोवपाक सगळे काडपाक. कारण भरपूर असो टायम वयता न्हय काडटा म्हणसर. थोडे काडले आमी हे पळयात. मम्मी थंय सोडटा आनी सद्या कापेली बीन लोमता हे पळयात. वत पडपाक स्टार्ट जालें न्हय भितर. विसयली तशी. सो हांगसर बीन आतां निवळ करूंक जाय. सोमतेच आमी निवळ करतले सगळे. आनी तो जो ड्रम दिसता न्हय भितर आमी माती स्टोर करून दवरलेली हेरीक लागून. लास्ट इयर न्हू 2-3 वर्सां जाली दिसता त्या ड्रमान माती आसा. सो हे पळयात. सो 2-3 वर्सां जाली तितून माती आसत. आनी ते जे फातर दिसता न्हय ते आमी मुद्दाम लायल्या कारण त्या सायडीनसून न्हय लोड येता पावसाचो. आनी अशें करून करून आमची खोप न्हय पिड्ड्यार जाली सामकी. क्रॅक पडले हे खोपीक. सपोर्ट कांय ना कारण एका वर्सा न्हय इतलें उदक भरलेलें की ह्या खोपीन बीन न्हय आमच्या उदक गेल्लें सामकें उदक गेल्लें. आनी सगळे जे भितर कितें आसलें न्हय ते एकदम फ्लोट जातालें. खरें सांगता आमच्या पोरसांची बीन वाजां बीन आसली न्हय झाडांची म्हण तस्त म्हण या कितें बीन आमचें सामान आसलें न्हय ते सामकें उदका बरोबर अशें फ्लोट जातालें. ऑलमोस्ट न्हय आमच्या फाटल्या भिंतीक म्हणजे घराच्या फाटल्या भिंतीक टच जाल्लें उदक. टॉयलेटान बाथरुमान अशें उदक भरलेलें आमच्या सगळे स्टोरुमान बीन. आनी हितून सुद्दां उदक भरलेलें. ताका लागून न्हय ही जी आसा न्हय आमची खोप ताका क्रॅक पडले. म्हणजे भिंती सामके हे जाल्ले आहात अशें क्रॅक जाल्ले आसा सामके. उडय दाखयता येता. क्रॅक जाल्ले आहात सामके. आनी खुबूच कंडिशन तेन्ना हे आसली. तिळारीचें उदक सोडलेलें तेन्ना खूब म्हटल्यार खूब. आमी अशें च्याचेगेर बीन न्हिदोंक वयतालीं रातची. कारण केन्ना उदक वाडत आनी केन्ना कितें परिस्थिती चेंज जायत सांगूं येना. अशें सिच्युएशन सामकें हें आसलें. सो दाखयता तुमकां मागीर कशें कितें क्रॅक पडलें तें. सोडा सोड. सो हे पळयात वाळी लागले सामके. त्या सायडीन व्हरून उडयता हांव आतां. गरमी जाता ना भयानक गरमी जाता रे बाबा. ही हांगसर उडयना. सो वाळी आसा सगळी. तरी हांगसर आमच्या पोरसान हांगसर न्हय निवळ आसा. आनी तेच बरोबर थंडगार सामकें आसा. कारण हे न्हय हे पळयात उदक बीन घातलें न्हय झाडांक कंटिन्युअसली काय बरें जाता न्हय. थंड दिसता सामकें. ह्या एरियेक फाटल्यान न्हय सगळे थंड थंड. गरमी जाली पूण इतलेंच करता सर. आनी त्या सायडीन पळयात काळोख केला पावसान. सो मदीं दिवे बीन लागलेले न्हय ताका लागून आमचे दीस बेश्टे पिड्ड्यार जाले. ही सोडय मम्मी मोठी. ही जी आसा न्हय हेका आमी कितें म्हणटा आमी हेका मेड जी आसा न्हू ती बरी हेवी आसा. आनी आमकां स्टार्टींग पासून संवय आसा हार्ड काम करपाचें स्पेशली असलें. ताका लागून बरें पडटा. आनी आतां मम्मी बरोबर रावन रावन हांवूय बीन शिकलें असलें काम करूं. कारण हेल्प करपी आमकां कोणूच ना न्हय. सो त्या परस आपली कामां आपुणूच केल्ली बरी. दुसऱ्यांक बेश्टो कितें त्रास ते बीन आसा न्हय. सो आमी असो न्हय त्रास बीन दिना. आमची कामां आमीच करता. आनी ही जी परिस्थिती आसता न्हय असले जेन्ना परिस्थिती येता न्हय तेन्ना तुमकां मनशांक न्हय स्ट्रॉंग करता परिस्थिती. आनी स्पेशली गरिबी न्हय तुमकां स्ट्रॉंग करता. गरिबी जी आसता न्हय ती खूब कितें शिकोवन वयता. आनी मम्मी सांगता आपले तकलेर मारशीत. असले जेन्ना सिच्युएशन येता न्हय तेन्ना खूब कितें शिकोवंक गावता. आनी तितूनच आमी खूब स्ट्रॉंग बी जाता. कितें कंडिशन जाली पळय खोपीची. तकलेर पडत गे. हांगसर कितें तरी लागता दाखयता. कट कर हे कट कर काडटा पयलीं राव. हांगसर आमी अशें ओपन केले
आणि आता मम्मी प्लॅनिंग करता कशें कितें परत सेटअप करतली खोपीचो तो. सो हे पळय असले काम बीन करपाक नाही बेजार येता, बट कितें करतली करूंक जाय तर खरें नाही. सो हे पळयात सद्या अशें जाला. आणि मेन म्हटल्यार चडशें काम मम्मीच करता न्ही, खणप म्हण आनी कितें म्हण. सो म्हाजे कडेन जाता तशें हांव हेल्प करता तिका, कारण तिका सारकें खबर आहा न्हय कशें कितें खोप बीन करतात ते. ती वयता खंय लोकांचे खोपी करूं. सो असले कडकड्याच्या वतान बीन काम करप म्हटल्यार खूब हे आहा, त्रास आहा. बाकीचे लोक बाबडे जे काम करतात पळयात पोटाक लागून ते कशें करता देव जाणा. सो हे पळयात दाखयता तुमकां सायडीक कशें आहा तें. हे पळयात हांगसर आमी फातर लायल्या, दाखयता कित्याक. सो हे जे आसा न्हय हांगच्यान लोड वयता आनी लोड येवन 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 न्हय आमची जी खोप आसा न्हय ही पळय चिऱ्यांनी बांदून काडल्या आमी, हांगसर दिसता आसतली तुमकां. सो हे सगळें काडूंक जाता. हे न्हय चिऱ्यांची जी खोप आसा न्हय ती उदक अशें येवन 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 माती घसरोन घसरोन हे जाली. हे पळयात माती बीन थंय घसारल्या पळयात. सो तेका लागून अशी कंडिशन आहा ही. उदक खूब वयता पावसांतले. आणि ही जी आमची खोप दिसता न्हय तिकाय बीन कांय हे ना एक्चुली, तिकाय बीन क्रॅक पडल्या. सो हे सगळे काडूंक जाय आमकां आनी हेतून आमी स्टोर करता सगळे पावसांतले. सो कातर खंय दवरली? तुजे कडेन आसली न्हू, ही पळय हांगसर. सो क्रॅक पडले सगळ्या खोपीक आमच्या. बरें दिसता आतां पांय घालून कितें कोणाक खिळो बिळो तोपत जाल्यार. सो दाखयता तुमकां कशें कितें क्रॅक पडले ते. हे पळयात उदक भरलेलें न्हय तेन्ना अशें क्रॅक पडले. हे पळयात फूल आहा खोपीक आमच्या भितरसून अशें क्रॅक आसात. हे पळयात अशें. सो तरी बट आमी भितर स्टोर करता, तेका ऑप्शन ना परत आमी बांदून बीन काडूं शकना ती, कारण पावसांतली कंडिशनच तशी जाता. त्याच्या खोपीच्या पोंदाक जी माती आसा न्हय ती पावसान व्हांवून वयता सामकी. आनी आतां कंडिशन दाखोव कितें आहा ती. हे पळयात सगळे कडेन पळयात कितलो पसारो आहा तो. तेज्या मागीर होय बीन पसारो काडूंक जाय आमकां. हो पळयात हाय राम म्हणटात तशें. हा मातशी सावळी बीन आसताल्यार बरें पडटा. कडक वत पडलें आतां हांगसर. हे फातर बीन आमी उखलची ना तशेंच दवरतले. ते आनी उखलीत जाल्यार आनीक शोल्डर बीन पेन जातलो. प्लस मम्मीकय शोल्डर पेन आसा. सो फातर तशेंच दवरतले आमी. हाय भरपूर न्हय बुरशे दिसताले. सो सोमतीत न्हय प्लास्टीक आसली ती हांवें फोल्ड करून घेतली. न्हू आमी उजो घातला पळयात थंयच्या थंयच म्हणटात तशें, कारण हांगासले न्हय सगळे कचरो जसो त्या सायडीन व्हरपाक न्हय सद्या वाट बी ना. हे पळयात सगळे पॅक आसा सामके. आनी मम्मी म्हणपाक लागली हांगसरूच उजो घालया. सो सायड बाय सायड आतां मम्मी निवळ करता थंय. थोडे हांगसर हांवें जे प्लास्टीक आसले ते निवळ केले. सो हय हय सो हांगसर हांवें निवळ केले. सो तेका लागून हांगसरूच म्हटलें उजो घालया. आनी ती जी प्लास्टीक आहा ती आमकां आतां काडूंक जाय. हे पळय सद्या कंडिशन अशी आसा. अशें काम करतना न्हय जीव एकदम जॅम जाता सामको. न्हय आमी आतां परत स्टार्ट करता, म्हणजेच हे करपाक खोप उबी करपाक, कारण पावस काळोख करता आनी एटलिस्ट एक उबी तरी जाल्यार पुरो खोप आमची. मागीर पावस पडल्यार पुरो. सो बाकीचे भितरले जे काम आसा हांगसर केंसूच म्हाजे कितें तरी जाता. हे पळय सो मागीर बाकीचे जे काम आसा न्हय ते सुशेगाद करूं येता. फकत खोप उबी करपाचें काम आतां. लांबी रुंदी काडटा. मम्मी लांबी रुंदी काडटा. ही पळयात मेजरमेंट घेता ती कशी कितें तें. आनी खोपीचें काम बीन जितलें इजी दिसता न्हय तितलें अजिबात इजी नासता. हे पळयात कशी कितें करतली. टेपूय ना. टेपूय ना आमचे कडेन, अशीच मेजरमेंट काडटा ती. आनी त्याच बरोबर पावसान पळयात थंय काळोख केला सामको. भरपूर काळोख केला त्या सायडीन पावसान. सो पावस बीन येयलो जाल्यार प्रॉब्लम जातलो. सो आमी चिंतलें कितें की आतां खोप ओपन केल्या न्हू सो खोप एकदां मेडी बीन पुरून हे करपाची, म्हणजे उबी करपाची. मागीर जे भितरलें कितें आसा क्लीन म्हण आनी कितें म्हण तें मागीर आमी करूं शकता. कारण पावस पडत जाल्यार सगळ्या बुरशें जातलें हांगसर. तेका लागून तुवें घेवंक नासलो.
सो तेका लागून सोमतीच आमी आतां उबी करता. हाय देवा, एक तर गरमी जाता, मदीं पावस दमट करता, काळोख करता आनी त्याच बरोबर आमचो जळीमळी सगळे कडेन पसारो आसा तो मागीर आमकां क्लीन करूंक जाय. तो करूं शकता आमी, फकत खोपीचें काम मातशें आसता तें एकदम म्हणटा तशें हेवी काम मातशें हार्ड. आनी साजे कडेन मागीर परत शोल्डर बीन पेन जातलोच. आनी हे पळयात हांगसून असो दिसता व्यू, बरो आसा पळयात खोपी कडसून आमच्या. हे आमच्यो माडयो आनी तो दिसता तो स्काय, तो पळयात कितलो बरो दिसता. बरो दिसता सामको पयत रावन कहो हो पळयात. आनी त्याच बरोबर पावसान केल्लो काळोख हो पळयात. आनी ती बीन खूब आसा आमकां करपाक, ती पळोवया केन्ना करता ती. मेन म्हटल्यार ही करया म्हणपा लागली मम्मी. आनी ही पळयात स्टार्ट केलें मम्मीन हांगसर. लांबी रुंदी काडटा. हां, ती मेजरमेंट काडटा. सो हे पळयात गायज अशे क्रॅक पडल्यात. हांगसर दाखयल्लें न्हू तुमकां. सो हे पळयात फूल जी खूब आसा न्हय तेका अशे क्रॅक्स गेले पळयात. कळ्ळें न्हय तुमकां? उदक भरलेलें तेन्ना अशे क्रॅक गेले सगळ्यात कडेन. आनी ही जी खूब आसा ती बरी चिऱ्यान आमी बांदून काडले पळयात. सगळे कडेन अशे क्रॅक आहात. कारण ह्या 2 वर्सांकूच न्हय उदक भरूंक ना, नाल्यार 2-3 वर्सां अशें उदक भरतालें हांगा, हालत बेकार जाताली. सगळें आमकां न्हय जें दिसता न्हय फ्रीज बीन आमचो दिसता न्हय तो आमकां शिफ्ट करचो पडटालो मागीर. हांगसर मम्मी हांदता. हांदप बीन म्हटल्यार कितले शोल्डर पेन जाता सामको. हे पळयात हांदप स्टार्ट केलें तिणी. सो मदीं मदीं न्हय ब्लॉग कंटिन्यू करता हांव, मदीं मदीं काम बी करता. दोनूय कामां करता, दोनूय कामां चालू आसा आमची. पावस मात येवपाक जायना. आयज एकूच दीस मातशें हें करीसर, मागीर जाय तितलो घराचेर बीन कापेत घालूंक जाय आमकां प्लास्टीक. सो चला परत कामाक लागता हांव. खोपीचें बीन काम करता म्हणसर न्हय भरपूर जीव जॅम जाता आनी ते बीन वतान बीन काम करपाक. तरी बट हांगसर न्हय आमी बारीक बारीक म्हणटा तशी फकाणाय बीन करताली, तेतून टायम बी बरो वयतालो. तर सद्या हांगसर न्हय होणको मारप चालू आसा, कारण मेड पुरूंक जाय आमकां. तेका लागून आतां थोड्यांक खबर नासतलें मेड बीन कितें आसता तें. सो मेड म्हणजे कशें आसता, 4 खांबे आसता खोपीक जे मेन पोल असतात. सो आमच्या भशेन आमी तेका मेड म्हणटात. सो 4 जे खांबे आसता न्हय तेका आमच्या भशेन आमी मेडी म्हणटात. सो ती एक मेड हांगसर पुरतली आमी. आनी पळयात सो ही पळयात अशी घालप ती मागीर गस्स करून उच जातली. सो मम्मी हायट पळयता कशी कितें आहा ती. तेज्या उपरांत एक तर 2 ऑप्शन आसता हायट मोडली जाल्या उपरांत. एक तर ही मेड जी आसता न्हय ती कट करप आनी शॉर्ट करप, आनी सेकंड ऑप्शन आसता ते हे आसता ते खणप, खोल करप. सो हे 2 ऑप्शन आसता. आनी ते पळयात हांगच्यान काकी गेले कुळागर दिसता. हांव थंय बीन न्हय व्हिडिओ अपलोडिंगाक वयता, व्हिडिओ अपलोडिंग करपाक बीन एकदां. सो गायज असल्या कामांनी बी एक्सपर्ट आसूंक जाय. केन्नाय सपोज इन फ्युचर बी करचें पडलें जाल्यार कळोंक जाय न्हू. अशी परिस्थिती येयली आनी खंय रावचें पडलें जाल्यार असलें तरी करूंक कळोंक जाय न्हू. खूब खंय केली आनी रावले आपले. सो सगळ्या कामांनी एक्सपर्ट आसूंक जाय. कसली गरमी जाता पण हांगा भयानक. सो सकाळीं आयज बेगिनाच जेवण बीन करून आमी हें करपाक, हें काम न्हय खोपीचें बीन पयलींच जातालें आसलें आमचें. बट ते रोहिणी कितें ते रोहिणी लागले मागीर दिवे लागले तेका लागून ती कामां उरली आमची. आनी हे आसा पसारो हो मम्मीक म्हटल्यार मागीर करया, पयलीं हेच पुरया आनी हे उबें करया. एकदां पावस घसो घसो करून लागत जाल्यार सगळें वलें जातालें. सो गायज तुमकां कळ्ळें आसतलें आयच्या व्हिडियोनसून आमी कितलें कशें कितें काम करता तें. सो कसलें काम करतना न्हय लज अशी आसपाक जायना. कसलें काम करतना लजोंक जायना मेन म्हटल्यार. हे पळयात आनी कितें गे कट धरूं.
आणि घरचे काम करताना बी लज आसूंक जायना. बरोबर नाही. सो परत एकदा मेजरमेंट काढता मम्मी. ही पण बाण मारलेलो झाले न्हू. हायटीर पळय कशें कितें आहा तें. सो मेजरमेंट सारके काडूंक जाय नाल्यार वयर सकयल जातले. जालें तरी हें आतां तकलेर पडोंक ना. तर आयज म्हटलें तुमकां हेंय बीन आमचें रूप दाखोवया. आमी हेंय बी करूं शकता. म्हणजे आमी मनार येयत जाल्यार सगळीं कामां करूं शकता. बरोबर की ना. सो गायज हांगसर आमी घालता सेकंड मेड. एक मेड घातले आमी. मिशन सक्सेसफूल जालें. आतां सेकंड मेड घालता. आनी टायम जालो आसतलो आय थिंक सो 1:45 बीन जाले आसतले. सो गायज हांगसर आमी ना मेड जी आसा ना ती कटींग केली आनी ताका आतां सेफ्टीक लागून पायप घालता. सो आतां मेड घालतली आमी. कशें कितें दाखयता तुमकां. सो सगळ्यान पयलीं हांगसर मम्मीन खोणोन घेतलें. बरें होणो मारूंक जाय. हो पळयात जितलें इजी दिसता न्हय तितलें नासता थोड्यो गोश्टी. आनी आतां मेड घालतली. दाखयता तुमकां कशी ती. आनी हांव जाता तितलें ट्राय करता की म्हाजी जशी लायफ आसा तशी तुमचे पर्यंत पावोवपाची. की आमची विलेज लायफ कशी आसा ती. सो गायज आमची खूब बीन चुकली न्हय जाल्यार तुमी आमकां सांगात आं अशी करप बीन म्हणून. आमकां येता तशें आमी करता. सो गायज दाखयता तुमकां मेड कशी कितें घातली ती. अशी मेड घातली आमी. तेज्या पण हांगसर पायप घातला सेफ्टीक लागून. उदक लागूंक जायना नाल्यार पिड्ड्यार येता न्हय. उदक लागून वाळी येता तेका लागून. आनी तेज्या मागीर अशें मुनार फातर घालपाक जाय आनी ते बरें दामपाक जाय. म्हणजे मेड जी आसा ती मागीर घड उरतली. सो आमची जर खूब बीन करप चुकता जाल्यार सांगात आं. कमेंट करून सांगात आमकां. आमकां जशी येता न्हय तशी करता आमी. ही पळयात अशी प्रेस करप मागीर ती पांयान बी. आनी फायनली एक ना 2 मेडी पुरले आमी. सो हे पळयात अशें फिक्स करप मागीर ते मागीर ते घड उरता. हे पळयात अशें. वांकडी जालें ना न्हू. सो अशें मागीर न्हय ती बरें प्रेस करूंक जाय. फातर घालता ते मागीर घड जातात ते सामके. हे पळयात. आनी हात बीन दुखले म्हणटा मम्मी. असलें हार्ड काम केलें काय जीव जॅम जाता न्हू. आनी हे पळयात हांव अशें आसा घट धरून मेडीक. सो आतां आमी जेवतली बीन आनी मागीर परत आसली तशी परत कामाक लागतली. हे कंप्लीट करूंक जाय न्हू तेका लागून. आनी घाम तर गळटा सामको तोंडा वरसून. सो हे बीन मिशन सक्सेसफूल. दोनूय जाले. हे पळयात हांगसर एक आनी हांगसर एक. सो आतां ब्रेक घेवया. ब्रेक घेवया नाका म्हणटा. आमकांच करूंक जाय न्हू. आमकांच करूंक जाय न्हू. ब्रेक घेतला तरी टायम जालो आसतलो 12:30 जाल्ली उदक. 1:45 बीन जाले आसत. फायनली आमी न्हय आतां ब्रेक घेता आनी फुडलो जो नाटकाचो पार्ट आहा न्हय तो तुमकां मागीर पळोवंक गावतलो. सद्या आमी पोशाख बीन बदलतली. मातशी फ्रेश जातली. न्हांक तर जाय नाल्या शिवाय जेवण चलचें ना आमकां. एकदम हें जाल्लें आहा. सो मम्मी तर कन्फर्म न्हातली. हांव तर एक तर रावत कारण परत न्हान परत हेंच काम करूंक जाय तेका लागून. सो आमी आतां वयता जेवता पोटोबा करता. भूक लागली सामकी. सो चला फुडल्या नाटकाचो पार्ट मागीर पळया तुमी. कितें गे मागीर आमी मोर नाचयता अशी अशी कर. मागीर मोर नाचयता खंय अशी. एक पार्ट जालो नाटकाचो. आतां दुसरो उरला तो मागीर दाखयता तुमकां. सो चला मागीर मेळटा.